मोपा विमानतळी 2035 मेरेन गरज ना. मोपा विमानतळाचेर केल्ल्या EIA रिपोर्टाच्या मसुद्यांत घुसपागोंदळ जाला म्हण आमी नावेलकार संघटनेन आरोप केला. गोंयच्या तरणाट्यांक काम धंदो ना. नोकऱ्यांचो विशय सरकारान सोडोवचो. सरकार उत्तर आनी दक्षिण गोंया मदीं भेदभाव करता. उत्तर गोंय वयर सरता. दक्षिण गोंयचेर आडनदर जाल्या म्हण संघटना उलयता. मोपा इश्यू घेवन डिव्हिजन चालू आसा. दाबोली ग्रीन सिग्नल दिवन मोपाक रेड सिग्नल दिवन बंद करचें. कित्याक दाबोली हेज अ कॅपेसिटी टू होल्ड ऑन द पॅसेंजर्स. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हरशी गरज आसा युथाची, जॉब्स जावं तांकां यूथ एम्पावर करपाक गरज आसा. पूण ती अजून तरी कोणी फुलफील करूं ना. कितें गॅरंटी आसा की तुमी आतां फाल्यां मोपा करतले या प्रायवेट बिडर्सान दिता तुमी हाडून आनी मायग्रंट्स भरतले तुमी गोंयांत. मागीर आमचे गोंयच्या युथान वचप तरी खंय. ते मांडवीचे 2 ब्रिज ऑलरेडी आसात आनी आनीक फ्लायओव्हर बांदतात. तिसरो म्हाका एक सांगा, एक तरी मोडलो जाल्यार थंयचो दुसरो यूज करपाक मेळटा. जुवारी ब्रिज मोडल्यार आनी खंयचो यूज करतले तुमी. आनी आमचो मेन प्रोग्राम आसतलो, नेक्स्ट प्रोग्राम आसतलो म्हणटा तो गेटींग मॅक्झिमम ऑफ द MLAs ऑन वन प्लॅटफॉर्म अलॉंग विथ फादर इरेमीत विथ होम वी सपोर्ट. आनी ती मिटींग आमी लोया मैदानार घेतल्या. सगळ्यांची हुजीर घेतल्या की थंय तेमी स्टँड क्लियर करचो. म्हाका दिसता EIA रिपोर्ट आसा तो फूल स्कॅम आसतलो. तो बेगींतले बेगीन चॅक करचो तेमी, परत करचो. एटलिस्ट 2035 म्हणल्यार आमकां मोपा नाका. आता पळया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो. नो गोवा कार्यावळी खाला गोंयांत पाळा मुळा आशिल्ले NRI भुरगे गोंयची वळख जावची म्हूण गोंयचे भोंवडेर आयल्यात. ह्या कार्यावळी खाला भुरग्यांनी गोंयच्या संस्कृतीक थळांची भोंवडी केली. सोमारा ते पर्यटन मंत्र्याक मेळ्ळे. डिपार्टमेंटान अशें गोंया कडेन नातें ना आसलेले लोकांक हाडून दाखोवप हें म्हाका दिसता सरकारचें म्हणून आमचें कर्तव्य आसा. त्या खातीर तांकां आमच्या हांगा पर्यंत गोंयान हाडून गोंयान खूब जाणांनी स्पॉन्सर केल्लें आसा. आमचे टुरिजम डिपार्टमेंटान स्पॉन्सर केल्लें आसा. तांकां तेंचें माय शापाय पायचें दाखोवप हें आमचें कर्तव्य आसा. सिंगापूरच्या गुंतवणूकदारांक गोंयचे उद्देग आनी बाकीच्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांनी गुंतवणुकीक वाव आसा काय कितें तें पळोवंक सिंगापूरचो कॉन्सूल जनरल अजीत सिंग उद्देग मंत्री महादेव नायकाक मेळ्ळो. This is my introductory visit to Goa. The main objective is to get an idea of what are the opportunities for Singapore businessmen and Singapore itself in Goa. So it's a familiarization visit. Singapore has got some very strengths in urban solutions. Singapore has got strengths in infrastructure development, and these are possibilities that I'm looking at where Singapore may be able to collaborate in Goa. Bureau Report, Prudent. BCCIच्या पायलाच्या क्रिकेट लीग सर्तीत सोमारा गोंयान जम्मू काश्मीराक 142 रनांनी मारले. मॅच पर्वरे ग्राउंडार जाली. सलमा दिवकाराची हाफ सेंचुरी आनी निकिता मळिकान फक्त 12 रन दिवन 4 विकेटी काडिल्ल्यान गोंयान ह्या सर्तीतले आपले जैत जोडले. शेनवारच्या मॅचीत गोंयाक राजस्थानान मारिल्ले. गोंयान टॉस जिखून पयली बॅटिंग केली. सुरवातेक गोंयच्यो 5 विकेटी रोखड्योच पडल्यो. पूण उपरांत सलमा दिवकार आनी प्रतीक्षा गडेकारान 6वे विकेटी खातीर 58 रनांची पार्टनरशीप केली. सलमान जबाबदारेन खेळून 50 रन्स काडले. प्रतीक्षान ताका बरे तरेन साथ दिली. निकिता मळिकान 21 रन्स काडले आनी 50 ओव्हरींनी गोंयाक 186 रन्साचेर पावयले. जम्मू काश्मीराक गोंयचे ओपनिंग बॉलर संतोशी राणे आनी निकितान नाचयली. खास करून निकितान पेजात बॉलिंग करून 12 रनांचेर 4 विकेटी घेतल्यो. जम्मू काश्मीर 44 रनांचेर ऑल आउट जाले.
हेर मॅचींनी तामिळनाडून राजस्थानाक मारले जाल्यार केरळान गुजराताक हरयले. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. इतल्या हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.